खतावीण काळजाचे मरयेक नोवेन. भाग्यवंत मरये, खतावीण काळजाचे माये, तुजी मजत सोदतल्यांक तूं केन्नाच फाटीं धाडिनाय. तुज्या मनाक भेटयलेल्या ह्या फिरगस कुटुंबाची आमी तुजी भुरगीं तुका मान करता, होगलाप दिता. तुजे शेगूण आमचे थंय रुतां करूंक आमकां तुजी ससाय दी. हेरांच्या गरजांक पावूंक, हेरांच्या सेवेक लागूंक आमकां बरें मोन दी. हेरां थंय दयाळ जावंक आमकां शिकय. मागण्याची आनी देवाच्या उतरांची रूस आमच्या काळजाम घाल. हे वरवीं आमची क्रिस्तांव जिणी जियोंक पवित्र आत्म्याची विशेष सकत आमकां मागून दी. ये मोगाळी माये, एका फिरगस कुटुंबान जियोंच्या आमकां एकामेका थंय लागीं हाड. हर एकल्याच्यो गरज्यो समजून एकामेकाक पावचे वरवीं देखीन भरलेलो क्रिस्ती समुदाय आमचो जावं दी. आमच्या फिरगस ह्या जगाक, धर्म भयणींक, गवळीक सेवा दितल्या लायक मुखेल्यांक, आमच्या कुटुंबांक, व्हडांक, ल्हानांक, गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्यांक तूं सांबाळ. ही आमची मागणी आयक. कसली इरादो वा तेसावां आसल्यार आतां सांगीत. अशें आमी सगल्यांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवन देवाचे कुशेक खाल जायशें आमचे खातीर विनंती कर. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पदकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कुटपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदिमी फळ तुज्या खुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमी पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.